नमस्कार. 23 एप्रिल हो जागतीक पुस्तक दीस तशेंच कॉपीरायट दीस. लोकांमदीं वाचनाची गोडी वाडची हो हेतू घेवन संवसारीक पुस्तक दीस पाळटात. जगभरांत पुस्तक प्रकाशन करपी प्रकाशकां मदीं प्रोत्साहन वाडचें, उमेद वाडची हो हेतू ह्या दिसा फाटल्यान आसा. तर आमचे जिणेंत वाचनाक एक वेगळें म्हत्व आसा. वाचनानच आमचे जिणेक एक वेगळी दिका मेळटा. आनी हेंच म्हत्व सांगता आपल्या उलोवपांतल्यान रामदास केळकर. प्रसारीत करता रामदास केळकर हांचें उलोवप जिणेंत वाचनाचें म्हत्व. नमस्कार. 23 एप्रिल जागतीक पुस्तक दीस. खरें म्हळ्यार अमुकच दीस पुस्तकाचो अशें आमी म्हणूं शकना, कित्याक तर सगळे दीस हे पुस्तकाचेच. पुस्तक म्हटलें की वाचप पायलें. वाचपीच नासत तर त्या पुस्तकांक अर्थ ना. हो दीस व्हड लेखक विलियम शेक्सपियर हांचो स्मृती दीस. ह्या दिसा तो आमकां सोडून गेलो. ताचो जल्मदीस आनी भायर पडपाचो 23 एप्रिल हो एकूच दीस. होच दीस फुडें इंग्लीश भास दीस म्हणून युनायटेड नेशन ह्या संस्थेन नक्की केलो. आमच्या देशांत जायते लेखक जावन गेले. देखीक कुसुमाग्रज, गडकरी, फडके, तशेंच आमच्या कोंकणीन सुद्दां रवींद्र केळेकार, दामोदर मावजो ह्या सारके फाकीत लेखक आसात. तांचें लेखन प्रादेशीक भाशेन जालें. शेक्सपियर हो गुणवंत खरो, पण ताची इंग्लीश भास आसलेल्या कारणान तेचें साहित्य त्याच भाशेन जालें. हें कारण आसूं शकता की तो संवसारान फामाद जालो, लोकप्रिय जालो. कोंकणी भाशेंतले साहित्यीक जर संवसाराक पावपाक जाय तर तांच्या साहित्याचो अणकार जागतीक भाशेन जावप गरजेचें आसा. भाशेंतल्यान संस्कृती टिकोवप चड शक्य जाता. खरें तर पुस्तकाची सांगात आमकां आसा तितली बरी. मनशाक जशी आदाराची गरज आसता तशी भितरल्या आत्म्यांक लेगीत आदार जावो पडटा. वाचन केल्या उपरांत ह्या आत्म्या कडेन जावपी संवाद आमकां खुशाल करता, प्रेरणा दिता. वाचनाचे अशे खूब लाभ सांगूं येता. एक म्हळ्यार ओगोत बऱ्या भाशेन वता. वाचनाक लागून तुमकां लेखकाचे विचार कळपाक सोंपें जाता. तांची विचारसरणी कळटा. तुमची विचारसरणी बदलपाची ताकद ह्या वाचना भितर आसता. जेंकां पळोवंक ना, पळोवपाची आशा ना, ह्या लेखकाक मेळपाची तुमकां संद मेळटा. पुस्तक जावन आसा खरो मित्र. भायर एक भितर एक अशें पुस्तक केन्ना करिना. जेन्ना तुमी अणकारीक पुस्तक वाचता तेन्ना एका पुस्तकाचो संवसारूच तांच्या वांगडा व्हरता. संवसारान व्हड वावर करपाक ह्या पुस्तकांनीच आमकां प्रेरणा दिल्या. गोव्यांत येवन गेल्ले शिवाजी महाराजाचें उदाहरण घेवपा सारकें आसा. तेंच्या आवयन खंय ल्हान आसतना रामायण महाभारतांतल्यो काणयो सांगल्यो. हिंदवी स्वराज्य स्थापन करतल्या शिवाजी महाराजाक ही प्रेरणा आवयच्या गजालींनी मेळ्ळी. रामायण जावं महाभारत तातूंत आसपी वचनां वाचन करतकूच कळटा. खेरीत हातूंतलीं पात्रां तशीं जीण जगलीं म्हण तांचो प्रभाव चड आसता. आतां लेगीत पळयात, जे कोण उलयतात तशे वागतात तेच आमकां चड लागीं आसता. कितलींशींच उदाहरणां दिवं येता. हालींच्या तेंपार अमेरिकेचे जे अध्यक्ष जावन गेले तातूंत एब्राहिम लिंकन हाचें मुजरत नांव घेवं येता. तांकां वाचपाची ल्हानसान संवय. ते आपल्याक वाचूंक जाय म्हणून एका भाटकारा कडल्यान
पुस्तक वचूंक व्हरताले. एकदां ते वाचताले तें पुस्तक लिंकन हाचो डोळो लागलो. तेन्ना लायट नाशिल्ली, तेन्ना पेट्रोलच्या दिव्यार वाचत आनी हें पुस्तक उज्यान नासलें. लिंकनाक ही गजाल त्या पुस्तकाच्या मालकाक सांगली आनी त्या पुस्तकाच्या मोला इतलें काम करून तेणी तें फारीक केलें. हाच्या वयल्यान एपचो वाचन मोग कितलो आसा तें कळटा. आयच्या संवसारांत तर तुमी वाचिनात जाल्यार फाटीं पडटलीं. वाचन तुमकां सारकें सर्तीन दवरता. व्हड व्हड वाचनालयान वचपाक पावचें म्हूण येवजण्यो दवरतात. विंगड विंगड सर्ती दवरतात. पुस्तकांचें प्रदर्शन दवरतात. तरणाट्यांक वाचपा खातीर वेळो लेगीत खास आसतात. सरकारान तर 8वेंतल्या विद्यार्थ्यांक नेम लावन सदस्य जावपाचें केलां. हें जायत्या विद्यार्थ्यांक खबर आसा की ना हें सांगपाक जायना, पूण हो नेम खबर आसूं वा नासूं तुमी लागींच्या वाचनाचे सदस्य जरूर जायात. तुमचें उलोवप वाचना खातीर सुदारता. आपल्या उलोवपा खातीर विंगड विंगड विशय येवं शकतात. हाका लागून आपलें उलोवप आयकपाक लोक आशेतले. आजच्या दिसा पुस्तकां संबंदीच्या कार्यावळी जातात. पुस्तक प्रकाशन आसूं, एखाद्या लोकप्रिय पुस्तकाचें वाचन जावं. भारतांत वचपाचे दीस म्हण आंबेडकर, डॉक्टर कलाम, पुथुवाईल नारायण पणियार ह्या ग्रंथपालाचो दीस लेगीत आमी वाचपा खातीर म्हत्वाचो मानता. हाचो शाळांनी, संस्थांनी, वाचनालयांनी दीस तरेकवार पद्दतीन मनयतात. 23 एप्रील हो संवसारीक आशिल्ल्या कारणान संवसाराच्या नजरेन आमी हो दीस पळोवपाक जाय. भारताचे मिसायल मॅन म्हणून जांकां सगळे जाण वळखतात ते माजी राष्ट्रपती डॉक्टर कलाम नाजाल्यार आंबेडकर ह्या व्हड मनशाचे वाचपा खातीरलो व्हड वावर आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार गरीब आसूं वा श्रीमंत कोणूय वाचन करूं शकता. आमचो मेंदू बरो उरपाक वाचन खूब मजत करता. एका तरेन ताचो व्यायाम म्हणूं येता. वाचन प्रेमी शिक्षक तर वाचनाच्यो कार्यावळी एक म्हयनोभर लेगीत आयोजीत करता. आतां कांय पुस्तक मोदी चर्चा घडोवन हाडटा साहित्यिकाची, तांची भेट घडोवन हाडटा. हांचो हेत म्हळ्यार वाचप तयार जावचें. ल्हान भुरग्यांक काणयो आयकपाक आवडटा. हें काम वडील लोक पुस्तकां वाचूनच पुराय करता. डॉक्टर आंबेडकर ते राजकीय भोंवडेर आसतना वेळान वेळ काडून पुस्तकाच्या दुकानांत पुस्तकां विकत घेवपाक वतालीं. पुस्तकांची खरेदी केल्या उपरांतूच थंयच्यान हालताले. ते सदांच सांगताले, शिक्षणान मनीस खरो स्वतंत्र जाता. हें आमकां वाचनांतल्यान कळटा. आमच्या शिक्षण पद्दतींतले दोश ते वाचन करताले म्हूण सांगूं शकले. डॉक्टर कलाम हांचें पुस्तक विंग्स ऑफ फायर हें तांचें आत्मचरित्र जरूर वाचात. ते सदांच सांगताले, मनशाचें जर ध्येय जर पुराय जावपाक जाय तर वाचन करप गरजेचें. तें केल्यार म्हायती गिन्यान मेळटाच, खेरीज तुमचो विकास लेगीत जाता. तांचो भर आशिल्लो तो चरित्र आत्मचरित्राचेर. नेहरू, गांधी ह्या सारक्यांची पुस्तकां तेंच्यांनी वाचलींच. आतां कांय पालक लेगीत वाचन रस घेवपाक लागला. तांकां हें खबर आसा की ल्हान भुरग्यांची कल्पना शक्ती वाडपाक वाचप उपयोगी पडटा. वाचनाचे जे कितें लाभ आसात ते रोखडे मेळटा अशें ना. ते कांय वर्सांनी तुमकां मेळूं शकता, पूण मेळटाच मेळटा. एक वेळ असो आशिल्लो की वाचपाची पुस्तक आनी वाचपाची सरत लागताली, पूण संगणक आयल्या उपरांत, मोबायल आयल्या उपरांत हें सगळें बंद जावपाक लागलें. प्रत्येकाच्या हातीन मोबायल येवपाक लागलो. वाचाल तर वाचाल हें वाक्य तुमी आयकलां आसतलें, पूण नेमकें हें वाक्य कोणाचें आसा हें आमी जाणून घेवपाक जाय. तें अशेंच येवंक ना. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचें प्रसिद्ध वाक्य. हाचो अर्थ असो घेवपाक जाय की वाचल्या बगर
आमी जिते रावचे ना. जो मनीस वाचिना तो बऱ्या बऱ्या गजालींक चुकता, फायद्याक चुकता. दोतोर आंबेडकर हांकां आपली नोकरी सोडची पडली, कित्याक तर ते दलीत आशिल्ले आनी तांकां ह्या खातीर त्रास दिताले म्हूण हें आमकां तांच्या पुस्तका वयल्यान वाचतकच कळटा. महात्मा गांधीचें नांव तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. येरवडा तुरुंगांतली ही गजाल मुद्दाम सांगसारकी आसा. थंयचो एक गुन्यांवकारी गांधीच्या साहित्यान प्रभावीत जालो आनी हेर गुन्यांवकारांक तो हें साहित्य वाचून दाखोवंक लागलो. हें तो सदांच करतालो. कैद सोंपल्या उपरांत ताणें जिणेभर गांधीचें साहित्य सगळे कडेन वाचून दाखोवपाक लागलो. अशीच प्रेरणा जायत्या जाणांक कलाम, आंबेडकर सारक्यांचें साहित्य वाचून खूब जाणांक मेळ्ळ्या. तांचें साहित्यूच न्हय तर तांची जिणें लेगीत आमकां प्रेरणा दिवपा सारकें आसा. ह्या व्हड लोकांक पुस्तकांनी बदल्लें, तांची विचारसरणी बदलली. त्याच गांधी बाबाक जेन्ना वाचपाची संवय लागली आनी ते दक्षिण आफ्रिकेक पावले तेन्ना तेंच्या हातान अनटू द लास्ट हें रस्कीन हांचें पुस्तक पडलें आनी त्या पुस्तकान तांच्या जिणेचेर जादू केलो. तेंची विचारसरणी ह्या पुस्तकांतल्यान घडली अशें म्हणूं येता. ह्या खेरीज ते इंग्लंडाक आसतना भगवद्गीताय वाचताले. फुडें गांधीजीन बरेंच लेखन गुजराती भाशेनूय केलां. त्या खेरीज लिओ टॉल्स्टॉय हांच्या लागीं तर तांचो पत्र वेव्हार आशिल्लो. त्या रशियेच्या टॉल्स्टॉय हांचें पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विथीन यू ह्या पुस्तकान लेगीत गांधीचेर प्रभाव घाला. आमच्या जिणेंत एकूच पुस्तक प्रभाव घालता अशें जायना. एखादें चित्र जशें टिंबांनी पुराय जाता तशी आमची जीण पुस्तकाच्या एक एक टिंबांनी तयार जाता. जशी मधुमाशी ही ह्या फुलांतल्यान त्या फुलाचेर वचून मोहलागी करता, तेच बरो वाचपी लेगीत बरीं बरीं पुस्तकां वाचून तातूंतलें गिन्यान वेंचीत आसता. महात्मा ज्योतिबा फुले हांचें वाचन लेगीत दांडगें आशिल्लें. तांकां एक दीस जिवा मारपाक रामेशी लोक आयिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी आपलो वावर कसलो आसा तें सांगलें. तें आयकतकूच त्या रामोशीन जियो मारपाचें रद्द करून अजब म्हणल्यार फुलेचे मनीस जाले. हें तेंच्या पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा. अश्यो कितल्योश्योच गजाली तुमकां वाचतकूच कळटा आनी तुमकां प्रेरणा मेळटा. सुनील गावस्कर, सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली ह्या सारको जावं किंवा महेंद्र सिंग धोनी तशेंच फुटबॉल खेळपी पेले ह्या खडेगाज खेळगड्यांच्या पुस्तकांची काणी आमकां वाचूंक मेळटा आनी ह्या लोकांक कितले त्रास सोंसचे पडले हें कळटा. त्रासा शिवाय अडचणी खेरीज लोक ना हाची आमकां जाणविकाय जाता आनी आमकां एक शिकवण मेळटा. उलयता तशें वागप हें व्हड जावपाक मजत करता हें आमकां कळटा. सामाजीक जागृताय आमकां वाचन हाडटा. आयचें दायज कळटा, मनशाचो इतिहास कळटा. एका शिकिल्ल्या मनशाक जर वाचन केलें तर त्याच्या ज्ञान म्हायतीन भर पडटा. RTI म्हटल्यार म्हायतीचो हक्क. कांय जाणांच्या आंदोलना खातीर तो आमकां कायद्यान मेळ्ळो. त्या आंदोलनाचे वांगडी नेते अण्णा हजारे हांचो एक प्रसंग मुद्दाम सांगचो कसो दिसता. तेंच्या वांगडचे सगळे जवान शहीद जाले. स्वता अण्णा हजारे लश्करान कुमक व्हरपी ट्रक चलयतालो. सगळे जाण शहीद जाले हें पळोवन ते लेगीत जगपा खातीर आतां कितें उरूंक ना म्हूण आत्महत्या करपाच्या पयलीं गांवांत पावले, महाराष्ट्रांत आयले. तेंच्या येवपाच्या रेल्वेक वेळ जाल्लो म्हूण तांणी थंय आशिल्ल्या बूक स्टॉलाचेर वचून स्वामी विवेकानंद हांचें चरित्र वाचलें आनी ते ल्हान आशिल्ल्या कारणान थंयच्या थंयच तें वाचून काडलें आनी तेणी
जीव दिवपाचो विचार बदल्लो आनी दुसऱ्या खातीर ते काम करपाक लागले. अश्यो जायत्यो गजाली उमेदीच्यो आनी कर्तुत्वाच्यो आमकां वाचल्यारूच कळटा. तर वाचनान आमकां बरेच फायदे मेळटा. जिणेंत वाचनाचें म्हत्व. रामदास केळकर हांचें उलोवप आमी आयकलें. 23 एप्रील जागतीक पुस्तक दीस. त्या निमतान तांचें हें उलोवप आमी प्रसारीत केलें. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आतां आयकात यूट्यूब चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. मुजरत भेट दियात आमच्या यूट्यूब चॅनलाक FM रेनबो गोवा. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.